जनमत कौला दिसा निमतान दोतर जॅक सिक्वेराच्या पुतळ्याचें अनावरण केल्या उपरांत मंत्री विजय सरदेसायन केल्ल्या वक्तव्याचो आनी मंत्र्याचो गोंय सुरक्षा मंचाचो मुखेली सुभाष वेलिंगकारान निशेध केला. गोंय स्वातंत्र्याची जनमत कौला बरोबर तुलना जावपाकच शकना अशें वेलिंगकार म्हणटा. गोंयकारांच्या जिवनान महत्वाचोच आसा, कित्याक आमी महाराष्ट्रान मर्ज जाले ना आनी आमी आमची एंटिटी एक स्वतंत्र गोंयकार म्हणून उरली. ताज्या बद्दल हे ओपिनियन पोलान सगळ्यांचेर उपकारूच केले. ताजो अर्थ असो न्हय की ओडून ताडून ताजी तुलना जी आसा एका विशिश्ट वोट बँकेक आकर्शीत करपा खातीर कितेंय स्टेटमेंट बेजबाबदारपणाचें करप हें जबाबदार जे समजता मंत्री तांकां शोभा दिना अशें आमकां दिसता. हें विधान जें आसा तांचें स्टेटमेंट म्हणजे गोवा मुक्तीची किंमत कमी करपाची आसा अशें आमकां दिसता. ते अत्यंत आक्षेपार्ह आसा विधान. असो राष्ट्रवाद जो आसा, नॅशनलिजम, जो आमी टी.बी. कुन्हा हे जनक आशिल्ले बी अशें म्हणटात, तर हो राष्ट्रवाद जो आसा तातूंतूच ताजी छेडछाड केल्ल्या भशेन हो स्टेटमेंट आसा अशें आमकां दिसता. त्यामुळे ह्या विधानाचो आमी तीव्र निशेध करता. मंत्री विजय सरदेसायन 26 जानेवारी पयलीं तांणी केल्ल्या वक्तव्या बद्दल गोंयकारांची माफी मागची. ना मागल्यार काळे बावटे दाखोवपाची शिटकावणी वेलिंगकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंतल्यान दिल्या. आमी हांगा शिटकावणी दिता तांकां मंत्र्यांक की मंत्र्यांनी हें विधान म्हणजे ओपिनियन पोला पेक्षा गोंय मुक्ती पेक्षा ओपिनियन पोल मोठो हें विधान 26 जानेवारी पर्यंत फाटीं घेवन तांणी जर जनतेची माफी मागली ना जाल्यार ते वता त्या कार्यक्रमांत गोंयभर तांकां काळे झेंडे गोवा सुरक्षा मंचा तर्फे आमी दाखयतले. तांणी 26 जानेवारी पर्यंत दिलगिरी व्यक्त करची आनी गोमंतकीयांची माफी मागची अशा प्रकारची मागणी आमी हांगा करता. दोतर जॅक सिक्वेराचें गोंया खातीर खूब योगदान दिलां हें खरेंच आसा, मात जनमत कौलाचें मोठेपण एकट्याकच दिवप योग्य न्ही आनी मंत्रीपदाचेर आशिल्ल्या जबाबदार मनशान असली वक्तव्यां करतना विचार करून करची अशें वेलिंगकार म्हणटा. ओपिनियन पोल डिक्लेअर करच्या पयलीं सगळें जें ओपिनियन पोला खातीर करपाक जाय तें पुरुषोत्तम काकोडकरांनी केलें आनी पोल डिक्लेअर केल्या नंतर 5 वेगवेगळे घटक जे आशिल्ले ते कार्यरत आशिल्ले हांगा गोंय हो संघ प्रदेश उरचो हाच्या खातीर. पुरुषोत्तम काकोडकर हे एक तातूंतले आशिल्ले आनी 4 गट जे आसा ते एंटी मर्जर फ्रंट जी आसा ही केन्नाच जावंक ना त्या वेळाचेर. म्हणजे गोवा हें मर्ज जावचें न्ही अशें जांकां दिसतालें ते एकत्र येवन काम केलें अशें केन्नाच जालें ना. आनी त्यामुळे 4 गट वेगवेगळ्या पद्दतीन आपापल्या लेवलचेर काम करीत रावले ओपिनियन पोल खातीर. एक म्हणजे शाबू देसाई स्वातंत्र्य सैनीक, तांणी संघ प्रदेश ज्योत काडली गोंयभर आनी ताजो मोठो प्रचार तांच्यांनी ह्या हातूंतल्यान केलो, जनमत संघटीत केलें. मागीर कोंकणीवादी आमचे बांधव जे आसात तांचो एक गट हो ताज्या खातीर प्रयत्नरत आशिल्लो. राष्ट्रमत हें ताजें फोकल पॉयंट आशिल्लो. मडगांवां राष्ट्रमत जें आशिल्लें आनी तातूंत विशेशता ब्रह्मास्त्र हें जे बरयताले ते उदयबाब भेंब्रे हे सादारणपणे केंद्रवर्ती त्या गटाचे प्रयत्नाचे असो एक गट आशिल्लो. म्हणजे 2 जाले गट. हे उल्हास बुयांव हांचें कलापथक जें आसा हाणें गोंयभर तशें पिंजून काडलें आनी गोंय हें स्वतंत्र घटक उरचो अशा पद्दतीन प्रयत्न केलो. आनी चवथो पार्टी जो आशिल्लो तो युनायटेड गोवन्स पार्टी हो राजकीय पक्ष आशिल्लो. अशा पद्दतीन तांच्यांनी काम केलें. ह्या राजकीय पक्षाचे फुडारी डॉक्टर जॅक सिक्वेरा आशिल्ले, पण राजकीय पक्ष म्हणून तांणी काम केलें. ते संघ प्रदेशाच्या बाजून आशिल्ले, मर्जराच्या बाजून नाशिल्ले आनी प्रचार सगळ्या कडेन करपाचें जें आसा हे 3 घटक बाकीचे जे आशिल्ले ते आशिल्ले. त्यामुळे हांच्या कोणा पैकी एकट्याक म्हणजे फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणणें जें आसा हें खूब कठीण आसा. हें कोणें म्हणपाचें धाडस करचें न्ही, प्रयत्नूय करचे न्ही आनी कोणा एका खंयच्या तरी पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडराक हें श्रेय दिवपाची कांय गरज ना अशें आमकां दिसता. हें आमी ठामपणे सांगतात. विजय सरदेसाय सरकाराचोच एक भाग आसा
आनी सरकारांतलो कोणय मंत्री जेन्ना समाजान वाद जाय सारकी वक्तव्यां करता तेन्ना सरकारान आशिल्ल्या पक्षांनी हाचेर आपलो निर्णय दिवपाची गरज आसा. गोवा सुरक्षा मंचाची मागणी आसा की सरकारांतल्या दोनय पक्षांनी विधानसभेची वेंचणूक पुतळ्याच्या विशयाचेर जावची काय लोकांच्या हिताच्या विशयाचेर आसची हाचेर आपलें मत मांडचें. विजयबाब सरदेसाय हे ह्या सरकारांतले घटक पक्षाचे नेते आसात, ते मंत्री आसात, म्हणजे जबाबदार आसात ते स्टेटमेंट करपा खातीर. ह्या सरकारान सगळ्यांचोच पाठिंबो ना डॉक्टर जॅक सिकेरांचो पुतळो थंय जावचो विधानसभेन अशें, आनी मागीर हे मंत्री आसतना त्या सरकारचो अशा पद्दतीचें कशें घडटा. त्यामुळे एक जबाबदार नेतो आनी सरकारचो घटक म्हणून तांणी हें करचें न्ही. मतांच्या राजकारणाची सांगड गोंयच्या राष्ट्रवादाशी तांच्यांनी घालची न्ही अशें आमकां दिसता. आमकां हें दिसता, आमचें मागणें आसा की सरकारांतले जे उरिल्ले म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार अशें ते म्हणटात, सो कॉल्ड गव्हर्मेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ती भाजप आनी दुसरो घटक मगो पक्ष ताणें ह्या वक्तव्याच्या संदर्भात, कित्याक हे जबाबदार आसा, दे आर पार्टीज टू द गव्हर्मेंट, म्हणून ताणें आपली भुमिका ह्या संदर्भात जाहीर करची. खंयच्या संदर्भात पयलें विधान जें केलें की ओपिनियन पोल हो गोंयच्या मुक्ती पेक्षा श्रेष्ठ आनी व्हडलो आसा, ह्या विधाना बद्दल ताणें आपली भुमिका जाहीर करची. गोंय विधानसभेच्या भायर एक पुतळो आसा तो पुरो, आनीक पुतळे विधानसभेन नाका अशें गोंय सुरक्षा मंचाक दिसता. ह्यान मुखार हे राजकारणी पुतळ्यांचेच राजकारण करपाचे आसात अशें वेलिंगकार म्हणटा. सगळे गोमंतकीय तांकां गोंयचे भाग्य विधाते म्हणटात. तांचो पुतळो ज्या वेळाचेर विधानसभेन आसा त्या वेळाचेर ते गोंयचे मुख्यमंत्री, मागीर कोण म्हणटाले गोंयचे पयले सभापतीचो पुतळो लाया, गोंयच्या पयल्या विरोधी पक्ष नेत्यांचो पुतळो लाया, अशी नेत्यांची मालिकाच आसूं नये अशें आमकां जाता. तें सवंग जातलें, सगळें चीप जातलें हें पुतळ्यांचें प्रकरण एकूण. आनी त्यामुळे भाऊ साहेबांच्या शिवाय अन्य कोणाचोय पुतळो जर आसलो थंय जाल्यार भाऊ साहेबांचो जो एक सन्मान आनी मान संबंद गोमंतकान आसा तो कमी करपाचो प्रयत्न जातलो अशें आमकां दिसता. भाऊ साहेबांचो सन्मान कमी करपाचो प्रयत्न कोणें करचो न्ही अशी आमची भुमिका आसा. आनी थंय भाऊ साहेबांच्या शिवाय अन्य कोणाचोच पुतळो विधानसभेन लावचो न्ही